देवाचे उतर ह्या नियाळ्यान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार। बागेवन पावलू आनी तांचे सागाती सिलास आनी लूक तांची मिशनरा यात्रा उर्बेन आनी नेटान करीत फिलिपीक पावलोले। जायती जाणां ताचे उतर मानून घेवंक क्रिस्ती भावार्थ वेंगयतालीं, पूण लोक तांची शिकवण मानून घेतात आनी सोम्या जेजूच्या नांवान ते बऱ्यो कोडण्यो करतात देखून दुस्मान तांचेर तिडताले। तांचेर नाका जाली बोगलाटां घालून शेकी पावलू आनी सिलासाक बोंडकोणेन घाले। अशे तरी बोंडकोणेन आसतना पावलू आनी सिलास देवाक आर्गां दिवंक आनी मागणे करचें सोडिनात तें आमकां आयच्या पयल्या वाचपान आयकूंक मेळटा। देव तांचे सोबे उत्सर्या करून दाखयता तें पळोवन बोंडकोणेच्या राखणदाराचें काळीज सोम्या जेजूक भावार्थ धरूंक पावता। ताचें काळीज तारोन जोडूंक आशेता आनी तो पावलू आनी सिलासाक हांवें तारोन जोडूंक कितें करूंक जाय अशें विचारता। सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारोन मेळटलें अशें पावलू ताका सांगता। आनी हे भाशेन तो बोंडकोणेचो राखणदार भावार्थाक वेंग मारता आनी ताचे कुटुंबा सांगातीक घेवन देवाचें उतर मानून घेता। सोम्या जेजूचेर आमचो भावार्थ कितलो खोल आसा गाय। कोविड-19 वो कोरोना वायरस हे पिडेक लागून आमचो भावार्थ कितलो खोल आसा तें आमी वळखून पावल्यांक जाय। सोम्या जेजूचें उतर सोद। हांव तुमच्या सांगाता आसा, सदांकाल तुमच्या सांगाता आसा। ह्या जेजूच्या उतराचेर म्हजो भावार्थ कितलो खोल आसा गाय। प्रार्थुया। देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय। पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय। आमेन। आमच्या बाराबर देवाचें उतर नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।